कुठ्ठाळे हायवे काबार जाला म्हणून काँग्रेसीन हायवेचेरूच निदर्शनाचो यत्न केलो, मात पयलीच जॅम आशिल्लो ट्रॅफिक आनी जॅम करता म्हणून पुलिसांनी तांकां उखल्ले। काँग्रेसवाल्यांक एके सुवातेर निदर्शनां करूंक सांगिल्ली। इतले सांगूनय रस्त्यार देवले म्हणून जुवारी पुलार वतना तांकां पुलिसांनी उखल्ले। वराची वरां ट्रॅफिक जॅमाक लागून लोक सध्या वेर्णा पणजे हायवेक विटल्यात। हो ट्रॅफिक जो आसा जो 3-3, 4-4 वरां हांगा लोकांक त्रास करता। जो एम्ब्युलन्स हॉस्पिटलांत वचपाचे ते एम्ब्युलन्सांत वचपाक मेळना, फ्लायट कोण वचपाचे ते फ्लायटाचे ते चुकतात। जे लोक सगळे आपले कामां वचपाक ते कामाक सारखे पावनात। आक्षी कुठ्ठाळच्या हायवेचेर फोंडकुलाच फोंडकुला निषेध करूंक गेल्ले काँग्रेसीचे कार्यकर्ते रस्त्यार पाविल्ल्यान परिस्थिती हाताबाहेर गेली। आंदोलन करता जाल्यार एके सुवातेर करात, रस्त्यार देवल्यार आनीक ट्रॅफिक जाम जातलो म्हणून पुलिसांनी खंय तांकां सांगिल्ले। काँग्रेसवाल्यांनी रस्त्यार देऊन घोषणा सुरू केल्यो आणि पुलिसांनी तांकां उखल्ले। ट्रॅफिक ब्लॉक जाता म्हणून ते रस्त्यार येयल्ले, तांकां सांगला आमी इवन डायरेक्शन दिला PWD दिलीप बिडकर कॉन्ट्रॅक्टराक ते रस्तो ज्या जाग्यार खड्डे पडले ते खड्डे बेगीन पुरय आणि रस्तो क्लियर कर म्हणून। सरकार खंय बेजबाबदार। बीजेपी गव्हर्नमेंट आसा तो एकदम डिक्टेटोरियल। आमी जे पीसफुल आयज मार्च करपाक गेले, चलोन वचपाचें, डिमांड करपाचें, आयज ते आमकां तांणी अरेस्ट केल्यात। फक्त आमी चलपाक सोदताले लोकांचे प्रश्न घेवन, अशी बीजेपीची पार्टी आसा, लोकांचे प्रश्न सोडपाक सोदना। अरेस्ट केल्यात तांणी, आतां आमी फक्त चलपाक वचपाक सोदताले। आमी आयज कॉल दिल्ले आमी फक्त चलोन वयतले म्हणून। आमी पीसफुल एक गाडी हाडोवपाची ना काय ना, पण आयज तांणी पळय कितलो फोर्स हाडला। इतलोच फोर्स तांणी जर डेली लायलो जाल्यार ट्रॅफिका प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आशिल्लो। We condemn the long standard queues, but people, especially goans, आयज त्रास कोणाक जावपाक लागला। आयज सालसेटाच्या लोकांक न्ही जेन्ना नॉर्थाक वता, नॉर्थाचे लोक जे सावथाक येता हांकां त्रास जावपाक लागला। आयज सरकार खंय तरी न्हिदला। This is a failure on BJP government's part. It may be Parrik's dream, baby dream, having this project of crores. Where is Parrika today? Where are the ministers today? आयज म्हाका खंय तरी दिसता एक कोट्यांनी हो प्रोजेक्ट जो येवपाक लागला, हांकां सगळ्या मिनिस्टरांनी हफ्ता मेळिल्लो आसा म्हणून आयज तांकां ती लोकांची कड दिसना जाल्या। 3 दिसां भितर ट्रॅफिक जाम जाग्यार पडलो ना जाल्यार खंय काँग्रेस परत रस्त्यार देवतली। काँग्रेसवाले मडगांव मिडियाक मेळ्ळे। ब्रेस्तारा सांजे परत जुवारीचेर ट्रॅफिक जाले। आता आमी 4 दीस जाले हे आमकां भरपूर त्रास जाता। आता आमी एअरपोर्टार सावन येता वता, आमकां पेट्रोलाक आमकां लॉस, एकदम लॉस, आणि आमकां हितून कांयच फायदो ना। आणि आता 4 दीस जाले आमी 3 गेल्ले 8 घरा पावतात। आणि आता हे जे ऑप्शन आता कितें ते सॉल्युशन हे गव्हर्नमेंटान करचे। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आणि भीमा पाटील। मडगावचे रिंग रोडाचो प्रश्न कसोच सुटना। हो रस्तो जालो जाल्यार मडगावच्या ट्रॅफिकाचो प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुट्टलो म्हणून थळावे सांगतात। कोंबा काय घरामदी आशिल्ल्यान हो रस्तो अर्धवट उरला। हायकोर्टान खंय त्यो फामिली थंयसावन हालोवची म्हूण सांगूनय अजून आदेश चालीक लागिल्लो ना। हो अर्धवट वडयल्लो रस्तो नाका ही गजालीचो अड्डो जाला। पोरो 25 डिसेंबराक थंयचो आमदार मंत्री विजयान घरा शिफ्ट करून रिंग रोडाचे काम कॉमेस करतले म्हणून सांगिल्ले। हाऊसिंग बोर्डान जे हे जाल्यार डिस्प्लेस जाता त्या लोकांक घरां अलॉट करची म्हणून आमी स्टेप घेतिल्लो। हाऊसिंग बोर्डान तांकां अलॉट करपाची प्रक्रिया सगळी कंप्लीट जाल्ली आहा। इट इज मे बी जस्ट अ मॅटर ऑफ टायम बिफोर दे आर एक्चुअली हँडेड ओवर। पूण हाऊसिंग बोर्डाचो प्रोजेक्टाची पयलीं ऑक्युपन्सीचो इशू आसलो, तो ऑक्युपन्सी घेतली, सगळें जाल्लें आहा। I think it is just a matter of few days by which they will be actually officially allotted accommodation, after which work can start. आता तरी सरकारान हो रिंग रोड खंय जाग्यार घालचो। मुगेली गव्हर्नमेंटा कडेन मागणी हो फ्लायओवर वेस्टर्न बायपास फुडें वयता न्हू सेरावलीसो न्हू, थिंगाय ते शेत पुरोवपाक वताय। हांव म्हणटा हो रिंग रोडा शेत ऑलरेडी पुरयलो, आमगे देखून शेत गेले, मुगे शेपायके शेत गेला हे रिंग रोडा लागून। कित्याक हांव ह्या शेतां येतालो तें देखून हांव मास्ती रिंग रोडा लागून सोडलें। पूण आतां हो रिंग रोड जाले ते फ्लायओवरा म्हाका सुद्दां गरज ना वेस्टर्न बायपासाची। कित्याक थिंग बेश्टी शेत पुरयताय आनी लोकांक थिंग फ्लडिंग जातलें शेत पुरयलें जालें। मडगांव जंक्शन पळय आहा ओल्ड मार्केट सर्कला कडेन उण जातलें, सारकें ट्रॅफिक उण जातलें, अर्द अंतरी उण जातलें आनी सगळ्यांक बरें पडत। कित्याक हांव 10 पाटी मडगांव वयता,
मुगेलो 1 वर वेस्ट जाता 10 पाट गेलो तूं मागची कितू टायम वेस्ट जाता तो आं सो हांव मागता लोकां खातीर तरी मातशें बेगीन कोरे हांगा भुरगीं न्हू थंय हें जालां तांकां एंटी सोशल एलिमेंट्सांक एक अड्डो जालो अड्डो पूण हाजेर हाका पडून गेलो ना तर हांव मागता सरकारा कडेन बेगीनचो बेगीन हो रिंग रोड तांणी पास करचो आनी लोकांक हे जे त्रास जाता त्या त्रासांतल्यान तांकां काडचे आनी जे स्कुलाचे भुरगे आसा आनी दुसरे लोक जे वारकाचे कावेलुसीचे ओल्लीमचे बाणालीचे जे लोक हांगसान येतात तांकां एक इजी जातलें हांगा ताका लागून हांव मागता सरकारा कडेन ताणें बेगीनचे बेगीन हें कमिशन करचो आज आमकां मडगांवां इतलें ट्रॅफिक कंजेशन हें जाता सगळे कमिटरांक कित्याक जे एक्झिस्टींग रोड्स आसा ताजे भायर आनी कसलेंच इम्प्रुवमेंट जायना त्याच एक्झिस्टींग रोडाचेर हॉट मिक्स घालप आनी जे व्हेकल पॉप्युलेशन आहा तें इन्क्रीज जायत आसा हो रिंग रोड कित्याक गरजे आसा हो रिंग रोड गरजे आसा कारण इट रन्स रायट फ्रॉम दीस पॉयंट माडेल कोलवा जंक्शन it goes up to Damodar school, runs parallel to the railway track and comes out at Apollo hospital that point. आणि जितले रोड्स हाका लिंक जातात ते सगळे इंटरनल जे सिटींग बॉटल नेकांतल्यान ट्रॅफिक जे फ्लो जाता ते सगळे ह्या लिंक रोडाक लिंक जावन ह्या भायल्या भायर ट्रॅफिक वचपा सारके एक सवलत आशिल्ली पूण हे कित्याक लागून इतली वर्सां हे आडकोन उरले आहा ते कांय समजना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.